फुडें खंय तरी ताका बंधन पडचें ह्या खातीर उसगांव पंचायतीचे हे स्पेशल मिटिंगेक आपत्कालीन मिटिंगेक विचार विनिमय जालो. ह्या वेळार अशें ठरलें की प्रत्येकानी जेन्ना आमी वाड्याचो जेन्ना आमी नियाळ घेतलो तेन्ना सर्वसाधारण एका घरान जर तो कोरोना जर सापडला जाल्यार हो बाकीच्या घरांत टोटल फॅमिलीकूय बी अट्रॅक्टेड जाला. आनी अशी ही जी गंभीर जी बाब आसा ही बाब खंय ना खंय तरी स्टॉप जावपाक जाय. पंचायतीचें कन्क्लुजन अशें शेवटी जालें की हो जो कोरोना जो आसा हो स्टॉप करतलो जाल्यार सरकाराक ही चेंज जर तोडटलो जाल्यार सरकाराक आमची विनंती आसा की एटलिस्ट 14 दीस तरी सरकारान बंद दवरचें आनी ही चेंज जी आसा ही तोडपाचो प्रयत्न करचो. आज आमी पळयतात खुद्द आमच्या सब सेंटराचेर आमी हितून पळयतात धारबांदोडा हांगा ते डॉक्टर्स स्टाफ नर्सीस हे जे स्वॅब काडपाचे रात दीस ते चालू आसा. म्हाका दिसता ते हतबल जाल्ले आसा कितें करपाचें काय म्हणून. समज जर एका दिसा जर 200 जर हे जर चॅक जर केले जाल्यार भितर जवळ जवळ 40% to 50% आज तर पॉझिटिव्ह मेळटा आनी ही गंभीर बाब जावन आसा. आनी अशा परिस्थितीत लोकांमध्ये एक मोठ्या प्रमाणात भिरांकूळ वातावरण निर्माण जालां. म्हाका दिसता कितलेशे म्हाका दिसता लोक जे आमचे सिरियस आसा ते हॉस्पिटलान वेगळे हॉस्पिटलांनी ऍडमिट जाल्ले आसा आनी तांकां बाबड्यांक थंय खाटी मेळना. तेंचेर मोठो प्रसंग येयला. सरकार आपल्या पद्दतीन मोठ्या प्रमाणात प्रयत्न करतात. डॉक्टर शिताफीने प्रयत्न करतात कष्ट करतात की खंयचोच पेशंट दगावचो न्ही म्हणून. पूण इवन दो तेंच्या सुद्दां हे हाती भायर गेल्ले आसा. अशें एकंदरीत कळटा. आमची सरकाराक कळकळीची विनंती की सरकारान हेचेर परिपूर्ण विचार करून एक एटलीस्ट 14 दिसांचे तरी तेंच्यांनी लॉकडावन करचें गोंयांत